वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो तो 11:30. ओके, आता व्लॉग स्टार्ट करता. पिक्चर पळयताले हे बॅट साईबाबा शिर्डी के साईबाबा पिक्चर पळयताले. आमकां खूब आवडटा आमकां ते. जस्ट हांवें लायलें पळय जाल्यार पिक्चर लागला पळयताले. ओके, तो घरची सगळी कामां करून शावर घेवन आयलें हांव. आता करूया फुडलें काम. आयज म्हाका क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूंक जाय. सो आयज करतलें हांव क्रिसमस ट्री डेकोरेशन. ओके, सगळें हांवें काडून दवरलेलें पयर. आनी काल आमी गेल्ली न्ही जेवपाक स्मिताज लेक व्यू. तुमकां सांगलेलें येताना आमी म्हणजे नेक्स्ट ब्लॉग बीन करतले खंय वयतली बी म्हणून. सो आमी न्ही खंय वचोंक ना, डायरेक्ट घरा येयली. कित्याक रुबिनाक न्ही मातशी जिवा बरी दिसनालें, ताका थंडी आला. पयर ते बिचार बरें न्हाले न्ही ते ताका थंडी आला म्हणून आमी खंय वचोंक ना. डायरेक्ट आमी जेली आनी घरा येयली. ओके, सो चला ब्लॉग स्टार्ट करूया. काल मम्मीन हे हाडलेली बिमला चोर. शिव ताप्पा लागलो कित्याक काडटा लोकांचे. कोण काडना, तशें पडलेले आसले सगळें सकयल बिमला. कोण खाता ते? मम्मी म्हाका ते खावंक दिसलें. लंच बरें तेज्या. सो खंय दवरला गे मम्मीनी आयज कट करून न्ही मीठ लावन दवरला. तुमकां दाखयता फाल्यां फुडलो प्रोसेस. आयज न्ही फक्त तिने कट केला आनी मीठ लायला आनी फाल्यां ती मसालो घालून मिरची पावडर बी घालून तिका हें करतलें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात, कट करून न्ही मीठ लावून दवरला एक दीस न्ही. म्हणजे आयज सपोज तुमी करता न्ही जाल्यार मीठ लावन एक दीस ताका दवरूंक जाय. सो आयज आमी काय करचें ना फुडलो प्रोसेस. मसालो बी ताका काय लावचें ना आयज, सगळें फाल्यां करतलें. पळय बरें जाला सारकें आंबट सामकें. थोडें कितें केलां मम्मीन आयज बिमला घालून करी केला. पळय सगळें हाय म्हण. बिजी आहाय ती बशिराम. हां हाय म्हण. मम्मीन न्ही ते हें नुस्तें आसता पळय ते ताका भोवशें म्हणटा आमी. भोवशें तुमी कितें म्हणटा खबर ना. तें असलें नुस्तें ते मम्मीन न्ही भिजत दवरलेलें आनी तेजें आतां हुमण केला. दाखय गे बिमला घालून केला. हें पळयात कर म्हटलें. सदांच ते नुस्तें खावन वाज येयलो म्हटलें ड्राय नुस्त्याची करी खावया आयज. शिव खावचो ना. हें पळयात वास बरो सुटला. वलें नुस्त्या न्ही सुकें नुस्त्याचें हुमण बी केलें न्ही वास सामको घरान बरो सुट्टा. सो हांव आयज चिकन करतलें एक करी, म्हणजे एक ग्रेवी टायप करतलें हांव चिकन. तें तुमकां हांव शेअर करता. सदांच न्ही आमी चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन शाकोती आसूं या चिकन चिली आसूं सेम करता. आयज तुमकां कितें डिफरंट दाखयता हांव. ट्राय करा तुमी. सो म्हटलें मम्मी हेजें करी कर तूं. तें मातशें ड्राय जातलें. चडूय ड्राय ना, अशें ग्रेवी तुमकां मेळचें ना, मातशें तुमकां ड्राय मेळटलें. त्यामुळे चिकन आसलेलें तें आयज करया म्हटलें. तेजी रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता आयज. ओके, आनी कांय ना. फाल्यां रुबिना रेहान वयता, हुबळी वयता ताका ड्रॉप करपा बायलेक. मागीर नेक्स्ट डे येतलो रेहान. मागीर 8 तारखेक रेहान वयतलो दुबय. ओके, जालें. कितले बिन दीस गेले कळकूच ना. रोखडे दीस गेले. आनी खूब आमचे प्लॅन आसलेले भोंवपाचे बीन, पण तोय बिजी आहा मातसो रेहान. मागीर शिव मातसो बिजी आहा म्हणून खंय चड वचोंक मेळूंक ना आमकां. ओके, सो चला चिकनची रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. ओके, करूंक मेळत तुमी. चला. सो चिकन हांवें क्लीन करून दवरला. क्लीन म्हणजे मातशें ताका आयसान दवरलेलें न्ही. सो ताका मातशें बरें धुवून दवरला. आनी आमच्या नेबरान कितें दिला खंय गे ही बसली मैसूर पाक. कोणा मैसूर पाक आवडटा कमेंट करा. म्हाका इतलें चड आवडना, पूण शिवाक बीन खूब आवडटा हें पळय मैसूर पाक. चला, पण बरें आहा. तुपान बरें ताका हें केलां, बरें फ्रेश आहा. दवर थंयसरूच ना फ्रिजीन जाल्यार की आतां उरता मागीर तें रोखडें खाली केला बरें. ओके, चला करया आमी चिकन. सो आमकां न्ही आतां एक पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें 4 कांदे घेतला. मातशें धाकटें आसलेलें. इफ व्हडलें आसा तुमी 2 कांदे घेया. सो 4 कांदे हांवें अशें रफली चॉप करून घेतला. एक 10-12 हांवें काजू घेतला आनी ग्रीन चिली हांवें हांगासर 3 घेतला. आतां हें न्ही आमकां मिक्सरान घालून न्ही अशें कोर्स वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करप ना आनी उदक बीन घालप ना. सो हें पळयात उदक बी काय घालप ना एका. आनी हांव कोर्सली अशी न्ही वांटून घेता. सो हें पळयात हांवें वांटून घेतला आनी फायन पेस्ट करून ताका बारीक बारीक पिसीस आहा काजूचे. सो आतां घालता एक 4 व्हडलो चमचो दही घालता. 2 3 4. ओके, आतां हें न्ही आमकां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय, वांटून घेवंक जाय. सो हें पळयात पेस्ट रेडी आसा. सो काल न्ही म्हाका एक पार्सल येयलें. म्हाजे एक युट्यूब फॅमिली आसा दुबय आसता डॉक्टर. ती डॉक्टर ब्लेज कोरिया म्हणून तिणें म्हाका न्ही हें सिलिकॉन स्पून न्ही धाडून दिला. ती बाय तूं स्टिलाचे यूज करता न्ही ते मागीर आतां आयदनाक बीन मातशें क्रॅक बीन पडटा. सो तिणें न्ही धाडून दिला. सामकें खूब हेवी आसा आनी बरें आहा. सो म्हटलें आयच्या हेजें उद्घाटन करया. सो आयज यूज करतलें. बरें आसा सामकें हेवी आसा. हें पळयात 3 येयल्ले.
ओके चला. सो पॅन दवरला हांवें. आतां घालता हांव एक 5 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही मातशें आमी गरम करून घेवया. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां आमी घालया एक एक करून चिकन पीसीस घालता आनी घालता आनी अशें धांपून घेता आनी तो उसळटलें. सो चिकनाक न्ही हांवें कांय अशें मीठ बीन लावून दवरूंक ना. ओके आतां आमकां न्ही हाय हिटार न्ही एक 3 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम हा पळय हाय हीट दवरा. सो हांगासर पळयात हांवें एक 3 मिनटांनी एका हाय हिटांनी हांवें ताका बरें फ्राय करून घेतला. आतां मातशें फ्लेम न्ही लो करता. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून टर्मरीक आनी एक व्हडलो चमचो घालता रेड चिली पावडर. धाकटो चमचो घालता कोथमिरचो पिठो कोरिएंडर पावडर. 1/2 टीस्पून घालता जिरा पावडर. जिरा पावडर आनी धनिया पावडर न्ही हांव घराच करून दवरता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां न्ही परत फ्लेम हा पळय हाय करात आनी एका बरें मिक्स करून घेयात आनी एक 2 मिनटां आमकां न्ही हाय फ्लेमीन एका बरें कूक करून घेवंक जाय. फक्त 2 मिनटां बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मसाला बी घालून न्ही हांवें ताका हाय हिटार न्ही एक 2-3 मिनटांनी एका 2 मिनटां ताका हांवें बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी ताका 2-3 मिनटां एक मिडियम हिटीर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. पयलीं एका बरें मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम आतां मिडियम आसूं न्ही आनी एक 2-3 मिनटां एका बरें आमी कूक करून घेवया. सो जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून मिक्स केला. एक आतां 3 मिनटांनी एका आमी कूक करून घेवया. सो ह्या पळयात एका 3 मिनटां जाल्ली आसा. फ्लेम लो दवरात आनी आतां आमी घालया तो पेस्ट केलेले आमी कांद्याचे पेस्ट घालया हितून. सो आतां घालता एक 1/2 टीस्पून गरम मसाला आनी एका आतां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आतां उदक बिदक कांय ऍड करनाका. उदक आमी मागीर ऍड करतले. पयलीं हें बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स केलें आसा. आतां न्ही फ्लेम न्ही मिडियम लो दवरलें आतां कित्याक आमी आतां उदक बी घालूंक ना न्ही तें सकयल न्ही बंद जातलें. फ्लेम लो दवरात आनी धांपोन न्ही आमकां हें 10 मिनटांनी कूक करून घेवंक जाय. सो 10 मिनटां जाल्ली आसा. लीड हांवें काडलेलें आहा. ओके लो फ्लेमीन ताका हांवें 10 मिनटां कूक करून घेतलेलें. आतां घालता उदक न्ही हांगासर हांवें 1 कप घालता आनी मिक्सी जारान हांवें तें मसालो वाटलेले पळय तितून उदक घातलें हांवें 1 कप. उदक घालता. जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता. बरें एका मिक्स करून घेता. सो उदक घालून एका मिक्स केला. धांपोन न्ही आमकां परत 10 मिनटां कूक करूंक जाय. हें लास्ट जालें आनी कांय ना. 10 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेता. सो 10 मिनटां जाल्ली आसा. हें पळयात फायनल रेडी. तो ताच्या वर घालता कोथमीर आनी थोडेशें ग्रीन चिली कट करून घेतला तें घालता. सो हांगासर न्ही मखमली चिकन रेडी आसा. ट्राय करा तुमी. चपाती वांगडा शिता वांगडा ग्रेवी आसा पण तितलें थीक जावंक ना. ओके मुद्दम तुमी हें ट्राय करून पळयात. खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो कोरिएंडर आनी चिली घालून न्ही ताका अशें धांपोन 1-2 मिनटां दवरात मागीर आमचें रेडी हें मखमली चिकन. तो जालें म्हाजें चिकन मखमली करून. मुद्दम तुमी न्ही एकदां ट्राय करात. आनी रितिकाक न्ही असलेंच आवडटा चिकन मखमली आसूं किंवा अफगानी चिकन. तो चिकन करी शाकोती बी न्ही अजिबात खायना कित्याक हें न्ही हांव ताका कमी स्पायसी करता न्ही ताका लागून ताका असलें न्ही खावपाक खूब आवडटा. सो ताका लागून न्ही न्यू ट्राय करता हांव चिकन बीन. सो तुमी एकदां ट्राय करात आनी मागीर म्हाका सांगात न्ही तुमकां कशें आवडलें तें. चपाती वांगडा शिता वांगडा किंवा रोटी बी आसता पळय ताच्या वांगडा न्ही खूब बरें लागता. तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार तुमी चड तिखट करात. ओके सो आतां आयला हांव क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक. एक्चुली न्ही दिसता मातशें बिगन जालें म्हाजें. सो म्हाका खूब जाणां कमेंट करताले की 1 तारखेच्यान स्टार्ट करप खंय तें क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करपाक. हें म्हाका खबर नासलेलें. नाजाल्यार न्ही हांव आफ्टर 15th बीन अशें डेकोरेट करता. सो दिस टायम न्ही सगळें काडलें बिगिना आनी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक स्टार्ट केलें हांवें. आनी म्हाका न्ही क्रिसमस ट्री डेकोरेट करपाक न्ही खूब आवडटा. म्हणजे जे कितें तकलें टेंशन बीन आहा पळय क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूनच म्हजें हाजें टेंशन वयता. सो म्हाका खूब आवडटा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करपाक.
सो हें क्रिसमस ट्री आहा पळय आतां काय 4 वर्सां जालीं अजुनूय बरें आसा हें पळय कांय तशें डॅमेज जावंक ना ओके सो म्हटलें आयज सगळें करया आनी डेकोरेशन जे आयटम आसा पळय क्रिसमसाचे जस्ट थोडेशें आसलेले आनी म्हाका न्यू हाडूंक जाय जेन्ना शिव फ्री आसतलो पळय तेन्ना वयतलें हांव केन्ना वयता न्ही मार्केटान कितें म्हाका न्यू दिसता पळय तें हांव हाडटा की सगळें सामान न्ही हांव बरे भशेन पॅक करून दवरता कळ्ळें न्ही सो मार्केटान जेन्ना वयता पळय हांव कितें म्हाका न्यू दिसलें न्ही हांव तें बाय करतात वर्सां ते दिवाळी आसूं क्रिसमस आसूं सो दिस टायम वयतलें हांव आनी कितें म्हाका न्यू दिसता पळय हांव सगळें बाय करतलें आनी हें तुमी दिसता आसतलें तुमकां बॉल न्ही ते लास्ट इयर हाडलेलें हांवें आनी म्हाका तें खूब आवडलें सो दिस टायम पळयता कितें न्यू कितें आसल्यार घेवन येतलें सो रितीक न्ही येवंक ना अजून सो म्हटलें करया आयज बेगिना सो आनी खूब अशें आसा डेकोरेशन करपाक दिस टायम न्ही मातशें कितें डिफरंट प्लॅन केलेले पण तितून जावंक ना म्हजें सो म्हटलें आसूं जें जाता तितलें करया आनी बरें दिसता म्हाका क्रिसमस ट्री अशें डेकोरेट बीन करपाक आनी मम्मी बसला भायर ओके सो सगळें करून घेता सगळें शीत बीन करून दवरलें हांवें डेकोरेट करता क्रिसमस ट्री आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके चला क्रिसमस ट्री रेडी हे पळयात सो आतां हें क्रिसमस ट्री हांगा दवरतलें सो हें सगळें काडूंक जाय मातशें हेवी आसा हें तो शिव पालो आपूण काडटा मागीर हांव न्ही क्रिसमस ट्री आनी हांगा दवरतलें हो म्हाजो फिक्स प्लेस हांगाच दवरता हांव क्रिसमस ट्री आनी पळय जाल्लें आसा शिव पालो डेकोरेशन मातशें कमी आसा म्हणजे तितलें भरून दिसना सो हाडया पालो डेकोरेशन म्हणजे तें बारीक बारीक तें आसता पळय कितें तें हाडून परत ताका लायतलें की म्हाका तें खाली खाली कशें दिसता ताका लागून आनी लायटींग सद्या हांवें एकूच घातला म्हाका दुसरी जाय लायटींग म्हळ्यार आहा तें ग्रीन लायट आहा पण तें ग्रीन लायट वर्सां वर्स तेच लायता म्हाका पळोवन वाज येयलो शिव पालो लायटींग न्यू हाडया सद्या थंय आसा न्ही आनी पळोवया इतलें बेगिनाका वचूंक मेळचें ना की तोय मातसो बिजी आहा इव्हेंटाक ताका लागून सो जालें सो कितें जालें दनपारां तें करतालें न्ही करतना मदीं म्हाका अशें चक्कर येवपाक लागलें म्हाका तें मदीं चक्कर येता काम करतना मदीं म्हाका चक्कर येता सो कितें केलें बिगेन जेयलें आनी वचून न्हिदलें तेन्ना आमी जालेलें डेकोरेशन सगळें जालेलें म्हाजें ओके सो वचून न्हिदलें सो आतां उठलें मागीर तुमकां दाखोवया म्हटलें सो मेन क्रिसमस ट्रीचेर लायलें हांवें आतां न्यू कितें हाडटलें बट तें लायतलें आनी एक लायट लायतलें ओके आनी बारीक बारीक कितें आहा ताका लावपाचें तें पळयता फाल्यां बी लायता हांव आनी वयर बी म्हाका लावूंक जाय तें सगळें फाल्यां लायता आतां जावचें ना आनी थोडेशें आहा तें शिव वयर चडोवन लावूंक जाय तो शिव लायतलो रितीका मेळटा हाय म्हण कितें आंग मोडटा न्हिदून उठला मरे आनी आंग मोडटा आनी आयज चिकन मखमली तुमी ट्राय करात रितीका खूब आवडलें न्हू रे तुमी म्हणटले हांवें खंयच्यान शिकलें हांवें लॉकडावन टायमार एक व्हिडिओ पळोवन केल्लेले सो म्हाका तें खूब आवडलें आनी हांवें ते खंय तरी बुकाय बरोवन दवरलेलें म्हाका तें मेवळें काल सो म्हटलें आयज तुमकां शेअर करा म्हटलें मुद्दाम तुमी मखमली ट्राय करा तुमकां न्ही खूब आवडटलें आनी खूब बरें लागता ओके सो जालें इतलेंच म्हटलें व्लॉग एंड करुया नांवां घेता थोडेशें ओके आनी व्लॉग एंड करता ओके चला ओके थोडेशें नांव घेता आनी शिव म्हणटालो क्रिसमस ट्री न्यू हाडया म्हणटालो सो हें खूब न्यू आसा आनी कांय अशें डॅमेज जावंक ना सो न्यू हाडपाक सद्या हांवें म्हटलें दिस इयर नाका नेक्स्ट इयर पळोवया जाल्यार म्हाका न्ही तुमी पळयलें आसतलें हांव ते 21st बर्थडे केल्ले पळय तेंचे क्रिसमस ट्री म्हाका खूब आवडलें म्हणजे अशें गच्च कशें भरोन कशें म्हाजें अशें मदीं मदीं गॅप खंय दिसता म्हाका खबर ना हांव तें करतलें सारकें आसा काय ना म्हाका खबर ना सो पळोवया म्हणलें शिव आतां नेक्स्ट इयर हाडया म्हटलें न्यू बरें अशें पळय आतां बरें येता इतलें धाकटें चलता म्हाका प्रॉब्लेम तो व्हडलें जाय म्हण ना बरें आहा ओके सो सगळें काडून दवरलां हांवें पळयता फाल्यां बीन हांव तें करता रेडी सो आतां करया म्हटलें आनी आतां म्हाका रितवेर स्टडीज घेवंक जाय आनी हांव तें करत बसलें न्ही तो मागीर भितर स्टडीज करूंक बसना ताका लागून रातचें हांव कांयच तशें हांव काम करना फक्त ते लागीं बसता हांव ओके सो चला थोडेशें नांव घेता आनी व्लॉग एंड करता ओके आनी म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केल्लें की प्रेग्नन्सीक कितें खावंक जाय कितें खावपा नाका हेजे वयर एक म्हणजे सांग म्हणून सो हांवें तांकां थंयसर कमेंटान रिप्लाय करूना हांव एक व्लॉग करतलें आनी सामको इम्पॉर्टंट हें टॉपीक कळ्ळें न्ही कितें खावंक जाय कितें खावपा नाका की म्हाका एक्सपिरियन्स आसा हें म्हणजे सेकंड प्रेग्नन्सी सो फर्स्ट प्रेग्नन्सी हांवें सगळें ट्राय केलेलें सगळें पळयलेलें खबर आहा म्हाका सो हेजे एक स्पेशल व्लॉग म्हणजे सेपरेट एक व्लॉग येतलो सो ते तुमकां कांय डावट उरचें ना कितें खावंक जाय कितें खावपा नाका आनी हें तुमकां हांव डिटेलान सांगता ओके चला थोडेशें नांव घेता आनी एक दूद न्ही आतां म्हाका पिवपा सांगला डॉक्टरान सो हांव तें पॅकेटांतलें दूद पिना गोवा म्हाका अशें दूद आवडना पिवपाक सो पॅकेटांतलें दूद तें गोवा डेरी अमूल बी म्हाका पिल्या खंय दिसना म्हणजे गायचें दूद खंय जातना सो आमचो एक नेबर एक पॉयंटसून ऑर्डर करता गायचें दूद सो कालच्यान आमी स्टार्ट केला हाडपाक 1 लिटर सो एक दीस सोडून एक दीस 1 लिटर आमकां खूब जालें 2 दीस खूब जालें रातचेंच हांव 1 ग्लास पिता सो तेजे न्ही पिवंक खंय दिसता बरें गायचें दाट सामकें तो हाडून दिता 95 रुपीज 1 लिटर तो आतां हाडून दिता आनी बाटली व्हरता म्हणजे ग्लास बाटली आसता पळय तेतून
सो जस्ट कापरच्यान हांवें तें ऑर्डर केला. तो ते आतां पिवपा लागलें हांव. नाल्यार अशें दूद बी पिना हांव. ऋतू टायमार पितालें हांव, पण अशें गायचें दूद खंय मेळना न्ही, मागीर पॅकेटांतलें पितालें हांव. सो ही म्हणपालें तूं पॅकेटांतलें पिनाका, गायचें दूद तुका सांगता हांव, ताका सांग म्हणून. सो मागीर तुमकां सांगता कशें केन्ना पिवप गायचें दूद, म्हणजे दूद बीन केन्ना पिवपाक स्टार्ट करप हें तुमकां न्ही एक सेपरेट एक व्लॉग येतलो. ओके, तशें नांव घेता सोनाली सावंत, लविना फर्नांडीस, इजाबेल फर्नांडीस, सुभाष दळवी, पूजा नाईक, विनी, सवियाना डायस, रिया वेरेकर, ग्रेसी डिसोजा, एना पिंटो आनी खूब अशीं नांवां आसा. म्हाका घेवंक जाय, आनी हळूहळू हांव थोडे थोडे करून न्ही व्लॉगान घेतलें. ओके, चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. ऋत्वीक सकयल गेला फ्रेंडागेर, तो आतां येवचो ना. शिव तुमकां कांयच मेळूंक ना. शिव दनपारां जेवपाक येयलो, जेयलो आनी बेगीन गेलो. तो आतां कितले येतलो खबर ना. ओके, तो शिव तुमकां कांयच मेळचो ना. ओके, चला बाय. सो एक बड्डे आसलेले, एक्चुअली न्ही हो बड्डे न्ही 5 तारखे आसलेले, चुकलें म्हाका ते विश करपाक. सो आयज विश करता. सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे एडन, गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. जेन्ना तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एडन. या रे, Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.